कितलोसोच तेंप जालो प्रलंबीत आशिल्ल्या जुवे पुलाच्या कामाविशीं स्पश्टीकरण मेळोवपा खातीर मंगळारा जुवेच्या थळाव्या म्हापशेच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयांत एकठांय आयले। तांच्यांनी सहाय्यक अभियंतो आनी कनिश्ठ अभियंत्याची भेट घेतली। तशेंच कार्यकारी अभियंत्याकडे फोनाचेर चर्चा केली। पुलाची दुरुस्ती आनी पुनर्बांदणीच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान लोकांनी खर नाराजी उक्तायल्या। पुलाची स्थिती दिसान दीस इबाडत आशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जावं येता असो भंय तांच्यांनी उक्तायला। कसलीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग दुरुस्ती काम हातात घेवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगतीं पुलाची पळोवणी करतले अशें कार्यकारी अभियंत्यान सांगिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें। आमचो जो ब्रिजाचो इश्यू आसा जुव्या नादोड्याचो ब्रिज सो तो कोलॅप्स जाल्लो आनी तेका लागून आमी फॉलोअप चालू आसले। आयज आमी PWD ऑफिसान येयल्ले JE आनी AEक मेळपाक। सो तेंचे कडल्यान आतां आमकां जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा पळय तो एक्झिक्युटीव इंजिनियरान एश्युरन्स केला दिला की बाबा तो सायटीर येवन तो सायट इन्स्पेक्शन करतलो पळय आनी सायट इन्स्पेक्शनाचे जे कितें कशें जागो आसा पळय जो आमचो एक्वायर केल्लो जागो आसा सो त्या जाग्याचेर तो कसो ब्रिज जातलो पळय सो तो हे करता म्हणटा। सो आफ्टर आतां म्हाका दिसता आमी वर्सभर जाले फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें आमी 4 दिसांनी 15 दिसांनी हांगा फावट मारताले। सो आज खंय तरी एक पॉझिटिव्ह आन्सर आमकां मेळ्ळा बट दे हॅव फेल्ड की आमकां 2 एश्युरन्सां दिल्लेली तेंच्यांनी। एक फेब्रुवारीन आसा सो हार्डली देर आर 4 to 5 days लेफ्ट इन दीस एश्युरन्स। सो आमकां तर कांयच आशा ना की तो जातलो म्हणून। सेकंड थिंग दे हॅव अगेन फेल्ड इन डिसेंबर सांगलेलो तो डिसेंबर फेल जालो। सो दॅट मिन्स वी हॅव टेकन दिस इन अवर हँड। आज आमी येयल्लेले आसा आयज आमकां एश्युरन्स हांगर कितें एक एक्झिक्युटीव इंजिनियरान दिल्लो आसा की तो आनी एक 8 ते 10 दीस तेणें मागल्या। 8 ते 10 दिसांनी तो सायटीर येवन सगळें इन्स्पेक्शन करून हे करता म्हणून आमी आतां हे आमी पळयतले कशें कितें जाता तें। देन आमी फ्युचर कोर्स जो आसा पळय दॅट वी वील डिसायड। आज आमी 4च जाण आसा बट हाजो जर आमचो जो एश्युरन्स जर हे जावना देन आमी प्रत्येक घरांतल्यान प्रत्येक जाणांक भायर काडपाकूय फाटीं फुडें पोवचना। आमकां हो ब्रिज जावो बाय हूक ऑर बाय क्रूक। सो वी आर आमी जे आसा पळय वी आर युनायटेड आनी आतां 4 जाण कितें आसा पळय फ्युचर कोर्स कितें आसा तो आमी वी वील डेफिनेटली टेल यू। आमकां एक प्रॉपर जे आसा पळय प्रेझेंटेशन दिवचें ब्रिज कसो कितें जातलो पळय। दे आर सेयिंग बाय 7.5 4.25 बट वी हॅव डिमांडेड 4.25 कित्याक आमच्या थंय फुडें जागो कमी आसा ज्या जाग्यान बसता पळय तितलो ब्रिज आमकां करून दी म्हणून सांगला तांकां। आता फुडें हे 3 म्हयने पावस आहा। आता फाटल्या इयर आमी कशे त्रास काडले तशेंच म्हाका आमकां ह्या फुडल्या पावसाच्या दिसांनी जीव मुठीक धरून वयचे पडटले। ते चलतना आमकां प्रत्येक क्षणाक हो अनुभव येतलो की आमी आतां पडटले आतां हे स्लॅब कसो हाडटलो आतां पडटले असोच अनुभव घेवन आमकां आतां फुडें चलचें पडटलें। पूण एकूच आतां म्हाजी मागणी आहा हांव सदांच मागणी करून थारला की आमदार पळय एक स्टेटमेंट दिले हे 4 जाण येता 4 बोडकान आसता हे कितें साबित करून सोदता हांकां काम ना धंदो। तूं तर काम धंदो दिवपाक अपयशी थारलायच आमकां ते तूं काम धंद्याचें उलोवूच नाका। पूण आमी आमच्या लोकांक लागून आमच्या गांवकारांक लागून हांगा ही लढाई करता आमी झगडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकार।